सेक्रेटरी आणि हो असलो भितर सेक्रेटरी आणि दशरथ परब यांच्या वांगडा कोण तरी लोक इल्ले तांकां नाही आणि हो एक मनीस आसा हो येवन परत परत सांगत आसा विचार कित्याक कित्याक मारलो कित्याक होत धमकी दिता येवन होत पळटो पळय तुम्ही खंय वतात तर तुम्ही तुम्ही खंय वयताले हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो ओनराक कितें हाडूं नाकायचा भाटकाराक कितें हाडूं नाकायचा बराबर नाशिल्ले अरे गुस्सार बरोबर तेकी नांव म्हाका सज्जन कोनाडकार एकट्याक वळखताय मी मारपी आसलो तो सज्जन एक सज्जन कोनाडकार आणि त्याच्या वांगडा एक तो टटू हातीर आसलेलो मनीस आसा कोण ते काय विषय काय आसलो कसले इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले विषय न्हू ते काजू डिलायट म्हणून एक आसा हां ते ड्रीमलँड म्हणून एक आसा आणि ही एक मार्बलाची तिघांचे इन्स्पेक्शन आसा ओके ते कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट आसा ते पण सेक्रेटरी आता लांब रावतात ते येयनातच ना तांकां सांगता हा पण थ्रू पंचायत आसली व्हिडिओ ना व्हिडिओ नासले आणि आता ऐकलं ना दाखवायला तू सरकार ऐकून येता काय नाही ऐक हे डिस्कन्स्ट्रक्शन हे आणि मारपाचं मला शणपण आणतात आता ती नाही करू जाई कळ ऐकलं सावंत ऐकतोय एक एक आणि एक मारपाचं आता शणपण बेस्टी करता बेस्टी कर इन्स्पेक्शन करा नोटीस बी काय ना नोटीस बी काय ना रे तुमकाय सांगले सगळ्यांक सांगले ओके आम्ही हो मोबाईल घे बॅग माझा ह्याला फक्त हे सांगलेलो आणि फिक्सिंग नका तुमचे तू परत ये वर 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 हॉस्पिटलान वर ते का पटेकरा घेऊन ये रे घालपाक येते नक्की हां सज्जन कोनाडकर असलो एक सज्जन कोनाडकर एक तुम्ही करा सारख्या सर कितल्यांक ही घटना घडली तुका आयडिया कितल्यांक टाइम 11:30च्या उपरांत जेव्हा पावला हांव. चल चल आता चल तू हॉस्पिटलान चल चल साइड इन्स्पेक्शन केलं कसलो साइड इन्स्पेक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणी दिल्ली कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर हां मागीर कंप्लेनंट प्रेझेंट ऑथॉरिटी रायटर सदन वांयगणकराची ओके मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली हम्म. कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शन आसा सायड इन्स्पेक्शन करता करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आनी हेंचे कडेन झगडी जाली बस हां तुमचे पोलीस आसले तेन्ना प्रोटेक्शना पुलीस पटेकर त्याच्या फुड्यान मारलो तेका तो आसलो न्हू सर कोण पुलीस आसलो पोलीस आसतना इतलो मारलो पुलीस आसलो थंयसर हां पोलिसान काय करूंक ना पुलीस बाबडो आडयतालो हां बरें आनी कोण आसले कितले आसले मारपाक तेका 7-8 जाण लोक आसले कोण ते नांवां कितें खबर आहा तुका नांवां इन्फेक्शन केलात तुम्ही सगळे पंचनामो केलो सायड इन्स्पेक्शन जावना मॅडम फुडली दिता मॅडम कितें म्हणा इशू पण हांवें तेका न्हू एक्सप्लेन करतालें हांव तेका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इलिगलाचो हां इन्स्पेक्शन प्रोसिजर आतां सांगता तो गेलो तेका मारपा लागलो कोण तो पूण हांव वळखना तेका पळय तुमचे कोण येयल्ले सेकंड पार्टी कोण येयल्ले सेकंड इन्स्पेक्शनाक कोण आसलो कंप्लेनंट आसतलो आनी कोण ओनर टॅनंट आसतलो आनी कोण कंप्लेनर हांवें विचारलेले विचारता तो मदीं तोंड घातलें तेणी आनी तो उलयता जालें सांचे फायटींग जाली म्हणजे गेलो तो मारपाक तेका आता कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमच्याकडे इलिगली कन्स्ट्रक्शन करतात निलेश पटेकरान. निलेश पटेकरान आणि मागीर सदानंद कितें आयिल्लो ते ऑथॉरिटी लेटर दिले तो येवंक ना म्हणून तो आणि कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली कंप्लेंट स्टीफन फर्नांडीस म्हणून मागीर ती पार्टी आसली ना ती पार्टी ती पार्टी नासतना तुम्ही कसो पंचनामो करतात आम्ही तर काय करू ना आम्ही त्याला फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करता Explain करताले. एक्सप्लेन करता तो गेला त्याला मारले त्याका प्रोसिजर आमचो म्हाजो कंप्लीटच जावन त्याका सांगपाचो कळ्ळें न्हू प्रोसिजर म्हाजो कंप्लीट जालेलो आम्ही स्टार्टूच करूं नाशिल्लें काय ते तुमचे मॅडम नाम कितें सोनाक्षी सोनाक्षी फुल नेम सांगा नागेश तुम्ही बिडयोतल्यान व्हिडिओतले जय युवारी सरपंच
कितें जालें तुमी आपल्या फुड्यान पंचनामो कोणी मारले कितें त्यांनी दगडी स्टार्ट केली खूप जाणां बायलां बियलां आसलेली ती आमकां कळोंक ना कोण आनी कोण कितें ती बायलां म्हणजे ती कंप्लेनर हे अगेन्स्ट कोणी केला तेंची काय कसं कितें कोण आसले तेच आमकां कांयच खबर ना लोकल आसतले न्हू भायले काय भायले काही येवन मारचे ना पूण खूप जाणां आसलेली ती आमकां कशें कळूंक तेका सोडोवपाक ना कित्याक सोडोवंक ना कित्याक एडवोकेट न्हू तो ॲडव्होकेट आणि कोणी सोडून दे RTI एक घातला विचारता म्हणून मारप ना न्हू सरकारी यंत्रणेच्या फुड्यान मारतात आणि तो जीव मेल्लो जाल्यार मागीर ते बरोबर न्हू तेका वेगळे हे आहा न्हू मार्ग कायद्यान कंप्लेंट दिवंक आता लोक खूप लोक आसलो न्हू एकच आमकां कॉन्स्टेबल आसलो आमी आडायताले कितें म्हणजे पुलिसाच्या समक्ष मारलो तेका तो आडायतालो तेणी खूप ट्राय केली आमी केली ओके